जेजू महिमा तुझो गुलाब तुका जेजू वंदन तुका जेजू वैभव तुका जरदान तुका जेजू प्रेज द लॉर्ड गुड मॉर्निंग देव बरो दीस दिवन तुमकां समेस्तांक आयच्या दिसा देवाचें उतर आज आमकां फावूस जाला तें आज आमी नियाळ करूंक फुडें सरया बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन. हाजें उतर देवाचें उतर आज आमकां लुकाचो एवांजेल 12वा अध्याय 30 आनी 5 तावन 30 आनी 8 वाक्यां म्हणसर. लूक chapter 12 verses 35 to 38. तुमचें कमर बांदा आनी तुमचे दिवे पेटोवन दवरा. आपलो धनी पाटी घरा येवन दारार बडयतना तक्षण तें उक्तें करतल्या साखरा बरी तुमी जाया. लग्नाच्या जेवणांत गेल्लो आपलो धनी केदाळा पाटी येत गाय म्हणून ते ताची वाट पळोवन रावतात. आपलो धनी पाटी येतना जागे रावन तयार आसात ते साकर बागीस सय. खरेंच हांव तुमकां सांगता धनीस आपले कमर बांदतलो आनी तांकां जेवणाक बसून तांचे मदें भोवून तांची सेवा करतलो. आपलो धनी मध्यानेर वा फांत्यार येतना जागे आसात ते साकर बागीस सय. आज आमकां तयार रावंक सांगता जेजू तयार राव. हर एक घडी आमी तयार रावचे. खंयच्या दिसा आनी केदाळा देवाच्या आपोवणे आमकां येत. काली मोरणाच्या आपोवणे न्ही बगर देवाच्या सेवे खातीर देव आपोवंक पुरो. खंय तुका आपयता केदाळा तुका एक अवकाश मेळटा तेन्ना तो अवकाश उपयोग कर. देवाच्यो येवजणी अंत जावन आसा. जावंक पुरो खंय एका तूं एक कार्याक गेल्ल्या वेळार थंय एक मागणें शिकोवंक तुका आपोवणें दिवंक पुरो. तूं तयार आसाजे रेडी आसाजे. म्हाका जायना आतां जायना थंय जायना अशें जायना म्हूण सांगचें न्हय. पूण आमी आज देवाचें उतर परगट करूंक ह्या हेरां खातीर मागोवंक ह्या खंयच्याय एका कार्याक मुंदरसून वचोंक जाल्यार कृपा आदार देव आमकां दिता. आमकां प्रिपेर जायचे आमी प्रिपेर जायचे. देव आमकां तयार करता. आनी ह्यो संगती आमकां सांगता सर्गींच्या राजाची वैभव तुका पळोवंक येता आपोवणें येता म्हणून कळीत ना. देखून आमी प्रिपेर जायचे. आमचे प्रत्येक जाण पथकांत ते जियोवचें ह्या बॉक्सान दिनासतना जियोवचें हें आमी प्रिपेर जाल्ले बरी न्ही. आमी प्रिपेर ना म्हणून अर्थ ताका. देखून आमी प्रिपेर जायचे जाल्यार कशें जायचें. पयल्या सुवातेर कुटुंबांत आमी फुल्ल एकामेका एकवटान जियेचें माया मोगान जियेचें कुटुंबांत ददुस्कायन जियेचें. दुसरें आमकां कोणाकय प्रत्येक जावन आमी बक्षाने दिनातलो मनीस कोणी आसूं नजो. एखाद्या तो आमकां बक्षिना जावंक पुरो प्रॉब्लेम ना. आमी खंडीत जावन तांकां बक्षिया कोणी आमकां जावं दी. कोणी आमकां जर आमच्या जिवितांत येतात जाल्यार जर आमकां मुखामुख एक पाटी बक्षांनी मागूंक जायना. एटलिस्ट एक मॅसेज एक मॅसेज घाला. खंडीत जावन ते जाला ताचें काळीज मोवाळटलें. ताचें कित्याक म्हळ्यार देव कशें तुजें थंय काम करता. एक बक्षांनी दिवंक तुका प्रिपेर करता तशेंच ताका बक्षांनी खाण घेवंक प्रिपेर करता. या ताका बक्षांनी दिवंक प्रिपेर करता. तुका बक्षांनी खाण घेवंक प्रिपेर करता. देवाचें काम हें जावन आसा. देखून आमकां मस्त अवकाश मेळटात. देवाच्या मिसमांती आमकां अवकाश मेळटात. देखून जो कोण एक अवकाश सांडता या सोडता ताका म्हाका तो अवकाश मेळना. म्हज्या जिवितांत केदाळे आमकां खंय अवकाश मेळ्ळ्यार हांव बिलकूल सोडिना. खंय एक रोसाच्या कार्याक जावं दी काजराच्या कार्याक जावं दी खंयच्याय पिरगजेन जावं दी खंय वासा बसोंक जाय दी एक खंय विशय थोडी सांगती कोड्या मागोवंक जावं दी ह्या मरणाच्या घरा जावं दी ह्या खंयच्या मरणाच्या मिसा वेळार जावं दी खंय म्हाका कोणी अवकाश दिता जाल्यार हांव रेडी आसा प्रिपेर जावन केदाळे. देखून आमी तशेंच कशें आमी ह्या संवसारांत प्रिपेर जावन आसता की तशेंच सर्गींच्या राजाक वचोंक आमी प्रिपेर जावंक आसाचे. केदाळ आजकाल तुमी पळयतात संवसारांत कितें पुरा घडटा. आमच्या मंगळुरांत कितें पुरा पडटा. कितलीं अवचित्त मरणाक वळख जातात. कितलीं युवा जाणां कितले कालच्या दिसा हांवें पळयले 2 मरणां. एक 20 आनी 7 वर्सांचें चेडूं आनी एक 20 आनी 4 वर्सांचो तरणाटो. पळया कशें ती कितलें संतोशान ह्या संवसारांत जिवंक आसलें कोण ना. कितलें पुरो तांच्या मतींत आसलें कोण ना. कितलें तांकां एक डिजायर्स आसले कोण ना. एकल्याचें काजार फिक्स जाल्लें आनी एकल्याची हांव ही बापाय पयलेंत तरली एक सुरो जावन जियेतालो तो. ताका गालें कितें जातालें ताच्या जिवितांत कळनातलें. जावंक पुरो कुटुंबाची कोणी आदार दितालीं जावंक पुरो पूण घरांत तो एक सुरो आसलो जावंक पुरो. असले पुरा परिस्थिती आमी प्रिपेर जावन आसाजे. देवाच्या राजाचे एक अवकाश आमी बिलकूल ह्या संवसारांत आमी होगडावन असो बिलकूल होगडावन असो.
आमकां काल्या खातीर राग कोणान दवरचो हगें दवरचो हांव तर फुडें फुडें सांगतात मेल्यारय सोडिना म्हणून कालें सोडचें कालें धरचें कोण केदाळा कितें जाता म्हणून कोणाक कळीत आसा कालच्या दिसाचे ते वासा पळय त्या ग्रेस्त तरणाट्याक जेजून सांगलें आज हांव आनी तूं प्रिपेर जावया आयचे आज पयले वासा बी एफेसकाराच्या पत्रांत थंय सांगता क्रिस्त आमची आनी तुमची शांती क्रिस्तच आमकां आनी तुमकां एकवटायल्ले क्रिस्तच आमकां वेगवेगळी करून आमचे मदें उबारलेलो दुस्मानकायचो पागोर कसो लावन घाला सगळें आमकां वेगवेगळें केलां जावंक पुरो रागा नेमती ह्या जाग्याच्या अंतू नेमती ह्या घराच्या अंतू नेमती खंयच्याय विशयांत उलयल्ल्या वरवीं आमकां वेगवेगळें केलें जावंक पुरो पूण जेजून ह्या संवसाराक येवन तो सगळो दुस्मानगायचो पागोर ताणें कसो लावन घाला वेगळें आसलें आमकां कसो लावन आमकां एक केलां आमी एक केलां देखून आज जेजू उतार तेंत सांगता दुस्मानाचो पागोर आपल्याच रक्ता मासान ताणें कसो लावन घाला आनी जुदेवांचें धर्मशास्त्र ताचे विधी आनी ताचे नियमा समेत ताणें रद्द करून सोडलां अशें दोन लोकां तावन आपणा थंय एक नवी परजा रचून ताणें शांती स्थापीत केली जुदेवां मदें आनी आमच्या मदें पळया आमी देवान मिसून काडलेलो लोक न्ही सांत पावलो मारिफांत अक्रिस्तांव सुवार्ता प्रगट करून ताचे वरवीं आमी कन्वर्ट जाल्ले आमी आज जुदेव न्हय सांगूंक पुरो पूण आमकां एक केलां आज आमकां आज तित्त इस्रायलाचे परजा म्हणून आपोवणे दितात आमकां कित्याक आमचे तें आनी तांचे तें आसलो दुस्मानगाय देवान कान उडयला तांची कितें नियम आसलीं तीं रद्द केल्यांत आनी देवाचें उतार मुखार गेलां आनी त्या हातूंत आमकां आनी तांकां राज्य केलां देखून आमी आज इस्रायलाची परजा जावन दी मुखार सांगता आमकां कुर्सार मरून आमचे मदें द्वेश ताणें नाश केल्ल्या वरवीं कुर्सार मरून आमचे मदें आसलेलो द्वेश जावंक पुरो त्या भाव भयणी मदें द्वेश जावंक पुरो त्या आवय बापाय मदें द्वेश जावंक पुरो आमच्या कुटुंबाच्या खंयच्याय सान्या मदें द्वेश जावंक पुरो आमच्या शेजाऱ्या मदें द्वेश जावंक पुरो आमच्या वाड्यांत द्वेश आमकां जावंक पुरो थोड्या आमच्या फिरगेचेंत कोणा कडेन द्वेश तो सगळो जेजून कुर्सा तावन आपलो द्वेश पळय कुर्सार मरून आमचे मदलो द्वेश ताणें नाश केल्ल्या वरवीं दोन जनांगांक एक कुडींत एकवटान परत्यान देवा थंय हाडून आमकां पावयल्यात एकाच देवाक आमी सत म्हणटा एकच पवित्र आत्म्यातावन आमी पवित्र स्नान घेता एकच जेजूची कूड आनी रगत आमी शेवता तर बाबा थंय जेजू थंय पवित्र आत्म्या थंय आमी एकवटता आमी एकच आमी विंगड न्हय आमी कित्याक ह्या कुटुंबान आमी विंगड जावन जियेचेर आमकां केदाळा एक जावंक एक अवकाश देव दिना की खंडीत जावन दिता देखून आज आमच्या मतीन तें आमी खाण घेवया आमचें जिवीत परिवर्तन करया ह्या संवसारांतले सगळी दुस्मानगाय आमी हुमठून काडया आमच्या मदें आसले ते उबारलेले पागोर ते जेरिको पागोर जावंक पुरो ते कसो लावन घालया आमचे ते आसलेले बुरूज ते कसो लावन घालया आनी आमी एक जावया एंत प्रिपरेशन सर्गींच्या राजाक वचोवचें देखून एक सांगणींत आसा देवाच्या राजाची वाट शेजाराच्या आंगणांतल्यान वता खंय शेजाराच्या आंगणांतल्यान वता थंय तर शेजारा कडेन तूं रागार आसाय जाल्यार शेजारा कडेन तूं तांचे कडेन मोगान ना जाल्यार तूं सर्गींच्या राजाची वाट खंय जावन धरची देखून सर्गींच्या राजाची वाट तुमच्या भाव भयणीच्या घरांतल्यान पाशार जाता जावंक पुरो सर्गींची हाची वाट तुमच्या वाड्यांतल्यान पाशार जाता जावंक पुरो सर्गींची हाची वाट तुमच्या फिरगेजेंतल्यान पाशार जाता जावंक पुरो देखून आमी कोणातेंत रागार रावोंक ना कोणातेंत द्वेश धरूंक ना सगळ्यांक आमी बगसून एक नवें जिवीत आज आमी कान घेवया ही आयची सुवार्ता आमच्या जिवितांत आमी कार्यागत करया आनी हाचे खातीर सर्गींच्या राजा खातीर आमी वावुरया आमी तयार रावया आनी खंडीत जावन केदाळा म्हाका आपोवणें येत या तुका आपोवणें येत म्हणून तुकाय कळीत ना म्हाकाय कळीत ना प्रिपेर जावया आमी आयचे दिसा हो दिल्लो संदेश आमी कान घेवया आनी एकवटीत जावन एकामेका खातीर मागोवंक आमची फिरगस बांदून हाडया आमचे वाळे बांदून हाडया आमची कुटुंबां बांदून हाडया आमचे जिवीत बांदून हाडया ಎಂತ जावन आसा आयचो संदेश ಒತ್ತು एकवटीत संदेश ಒತ್ತು आज आमकां देवान दिल्लो संदेश ಒತ್ತು आमी कान घेवया आमी सर्गींच्या राजाक वेच्या खातीर आमचीच आमी तयाराय करया तर सकट आमी सांगाता मेळून मागया आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी कशी सरगार जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमचेर सुकलेल्या बक्षिता तशी आमचीं पातकां बगोस आनी आमकां तळणेन पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतले आमकां निवार आमेन
नमान मरी कृपेन भरलेले समितीचे सांगता स्त्री आमचेर तूं सदैव आनी सदैव फळ जिगुशें जेजो भाग्यवंती मरिये देवाचे माये अम्मा बापयां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक तसो आदी तसो आतां आनी सदां सर्वता आमेन. तुमकां समेस्तांक देव बरें करूं आनी आज एक बरो दीस तुमकां मागता. सर्वांक देव आमचेर दराळ आशिर्वाद आनी आमकां बरो दी म्हूण मागता.